गीत घेऊया पेज 116 I1. Upton saibang porlang Donir haushev dolam Moshe ang du kovlein Sorup Moshe boglein Kaklut Moshe gor Kaklut Moshe gor Saiba तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसाची इंतेन्सांवां आर्गा आनी बरी भलायकी मागतात RCCL क्रूज बोटकार जे जावन आसात मॅजेस्टीक OTS हेंचे पासत. तशेंच आपल्या काजाराचो दीस समारंभांत मॅन्युअल आनी अरोरा परेरा आनी विक्टर आनी मारिया परेरा हांचे पासत ह्या इंतेन्सांवां पासत ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयची वाचपाक सदांच ह्या प्राचीत काळान आमी उपास आनी मागणी कित्याक म्हूण करता हाचेर नियाळूंक म्हूण आमकां आपयता. आमच्या जिवितान आमी कितें केलां तें आमकां जाणो. ते पासत ह्या दिसांनी आमी आमच्या पातकांचो उगडास म्हूण धरता आनी प्राचीत करून उपासा वरवीं आमी देवा सरशी परतून येवंक म्हूण आमी प्रयत्न म्हूण करता. तेच वरवीं जेन्ना आमी उपास करता देव आपले कृपेन आमकां भरता, आमची सगळीं पातकां बोगसून परतून आमकां एक न्याय जिवीत म्हूण दिता. तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान जे थोड्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांचांक वार मारेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकत करून आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्तांव काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सौम्या काकूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. काकूत सारा बापा, प्राचिताची वाट आमी दवरल्या त्या वाटेन दोयेन तूं आमकां चलय. ह्या परी आमची कुडीची दोंदवून खऱ्या प्रातिताच्या मनान आनी आमची काळजाचे भक्तीन आमी आचारीशे कर. हे आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजाइयास प्रवेदाचें पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तांबो नासतना बोब मार, तुत्तुऱ्या सारको तुजो ताळो आयकून दी. म्हजे पोरजेक आपल्या गुन्यांव कळय. जाकोबाच्या घराण्यांक आपलीं पातकां वळखून दी. आपूण सदांच कायद्यान चलपी आनी देवाची समोड सांबाळपी पोरजा जाल्ले परी दिसान दीस म्हज्या पातकांतले येतात. म्हजी चाल वळखूंक सोदतात. म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागतात. देव लागीं आयलोलो पळोवंक
ओत्रेकतात अशें म्हणटात. तूं आमचो उपास पळोवचो न्हय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिनाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेंपण भोगचीं? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगल्यांक तुमच्या रीणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बरोबर तुमी झगडीं आनी उजोत करतात आनी दोऱ्या नासतना दुर्बळांचेर तुमी मोटी मारतात. आज पर्यंत तुमी केला तसलो उपास करूंक तुमच्या प्राणांचो ताळो कधीच वयर स्वर्गार पावचो ना. मनशाक दिसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागावन गुणांचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात असलो दीस म्हणटात. सर्वेस्परा देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळोच. ओनेतीच्यो सांखळी मोडटात आनी सोंसुनाचो तो बार पेल्यावेलो काडून उडयात. दुमाळो सोंसतल्यांक मेकळीं करूंक सोदतात आनी ताच्या खांदावेलें जूं मोडात. भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासल्यांक बिराड दियात. विंगड्या मनशांक पांगरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताचें पेकतले आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड पळजोडतलो आनी तुमचे गाय रोकडेच मोहीम पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचें प्रामाणीकपण वेतोलें आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यान आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी हांगाच आसां. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावनी कालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो न्हय. सगलीं म्हणया, खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचो नाय. काकूट सारा देवा काकूट करून दाखय. भोव कोवळ्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकाचें खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेब्यांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. जबाब. खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचो नाय. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं अड्ड्यान म्हज्या. थीर म्हण घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कडचो म्हाका तूं भायर काडूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचो नाय. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुज्या वाटो शिकयतलो देवा. तुज्या सोरशीं पातकी परतून येतले सायबा. जबाब. खालतें जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट कोचो नाय. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायर सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवें आसूं. सान माथेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुवांवाचे शीश जेजू सरशी आयले आनी ताणें म्हणलें, आमी आनी फारिसेव उपास करता, पूण तुजें शीश उपास करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसासर न्हवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो
आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या दोनी वाचपांचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आयची वाचपां आमकां सर्वेस्पर देवा सरशी परतून येवंक म्हूण आमी जेन्ना उपास करता तेची खबर म्हूण आमकां दिता. पयले वाचपा वरवीं आमी जे उपास करता ते कोणाचे खुशये प्रमाणे आमी म्हूण करता. बरेच फावट जेन्ना हे प्राचीत काळ सुरू म्हूण जाता आमी उपास करूंक प्रयत्न म्हूण करता, पूण आमी वेगवेगळे तरेचे उपास म्हूण करता. थोडी जावन फूल डे म्हूण उपास करतात, तर थोडे एकूच मिल्स म्हूण आमी सोडटा आनी दुसरी आमी सगळें कितें घेता. पूण जर तर आमच्या जिवितान आमच्यान भूक आनी ताण हे जे जावन आसात ते आमच्यान कंट्रोल म्हूण करूंक जाता, तर खरेंच आमच्यान आमच्या जिवितान ज्यो दुसऱ्यो ताळण्यो येतात, जावन मनाच्यो, जावन कुडीची आनी जावन जे आत्मीक ताळण्यो आमच्या जिवितान येतात ते वयर आमच्यान कंट्रोल करूंक म्हूण जाता. कित्याक आमी एके भाशेन मनशां जावन आसात. देवान आमकां पवित्र आत्म्यान म्हूण भरला, तरी पूण आमच्या चिंतनांक आमचे अशक्तकायेक लागून आनी आमचे वेगवेगळी जी आमचे ऑपॉर्च्युनिटीज आनी संदी येतात ते वरवीं जे मनशां वांगडा आमी वावुरता तांकां लागून पूण आमी बरेच फावट पातकांनी म्हूण पडटा. तर जेन्ना आमी उपास करता खरेंच आमी देवा चडशी लागीं म्हूण पावता. कित्याक सर्वेस्पर देव एके भाशेन आमची सगळीं पातकां वळखून आमी जेन्ना घेता तेन्ना तो आमकां बोगसणे दिता, आनी तेच बोगसणे जेन्ना आमकां मेवता आमी परतून देवाच्या मोगान एकवटून रावूंक आमच्यान जाता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेता तेन्ना आमच्या जिवितान जाल्लेल्यो ज्यो करण्यो आनी जे आमी केलां ते पासत देवाचे बोगसणे मागून सदांच भावार्थान मागणे वरवीं परतून आमचें जिवीत बदलूंक प्रयत्न करूंक फावो जावंक म्हूण देवाची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्ख्या संवसारा पासत मागणी करुया. सर पदवेदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमेत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता, ती कणवळायन आयकून घे. ही अविचीत सुरू जाल्ली पिडा निरंतर लाकायन येवंक आनी ह्या पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणातीक वॅक्सीन जी तेंच्यांनी सोदून काडला ते वरवीं आख्ख्या संवसाराक ताची कृपा मेळोवंक म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 28 C2. आमची बोले वरदाना निष्कलंक अस्ताका रोस दया बाबा मैमगान तांचे वरवीं आमकां बोस आमची बोले निष्कलंक अस्ताका रोस दया बाबा मैमगान तांचे वरवीं आमकां बोस. म्हज्या भावा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावन म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, प्राचीत काळाच्या दोनवणीची आमची ही बळी तुका भेटयता. तिचे वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसली करूंक आनी आमच्यो वाट्यो वंदावण्यो दमावूंक आमकां अदीक
शुद्धींत कर हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समारंभूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सान वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळींत उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताचे वरती घोडिता आमी समरमता. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूता बरोबर आनी स्वर्गीचे सोरदळ बरा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कलोराचे हे रगत पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वार उरतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. सोम्या जेजू आमी होडो खाता आनी काशीन लेबी येता. तितले पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरणीन सिंथिया त्रिनिदाद हाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशेंच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मोरी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन झुजय, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा
सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळयेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भशेन उतरायकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण सत मानता. सगळ्या वस्तून परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेग मारता, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 58, D21.
प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतले स्वर्गीचे देणे उपकारी काळजान आमी आतां घेतलो. ताचे वरवीं पातकाचे बोगसणे आमकां मेळून आनी सासणाचें सूख आमी जोडूंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळी सगळेच लासताली. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे उतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सक्त पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 96 F22. Soy hawa